성령 두가 번두차 벌순적 소명들 바란차 보비 tất 달산 기랄 깨라 सर्वोई 보비 살려 암가스 아미 대박 समर्पिता 사본 바치스테라 니कर अंतान बरसदां से सोम्या पत्ता ताउन रागया सोम्या बंदे तुझे सोचक हो सुंदर के उगम शाम समाधानाचे या तुझा मंदिरा समराव तुका बंधुचा परसुंचा सोम्या दूर बाराचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो पेंतेकोस्तो म्हणल्या शब्दाचो अर्थ 50 दीस पवित्र आत्मो पवित्र त्रिदेसो तिसरो जण जेजूच्या पुनर्जन्मना उपरांत 50व्या दिसा मोरी आनी अपोस्तलांचेर देवले आयचे पेस्तस पेंतेकोस्त पवित्र आत्म्याच्या येण्या मुखांतर पवित्र सभा अस्तित्वाक आयलें पवित्र स्थान अंत पयले पावटी आमचे थंय आयिल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमकां नवी रचना केल्यान आयच्या ह्या देवस्तुतींत आमी पवित्र आत्मो आमच्या जिवनांत नवर्णी हाडटा म्हणलो संदेश आमी नियलता देखून आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी आमकांच पवित्र आत्म्यान समर्पिया मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याक आमी मागून आसाव बावतिजमा वेळार तो पवित्र आत्मो आमचे वयर आयिल्लो आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी जायते फावटी विसरन ताणें हाडिल्लें आमचें तें आसलें पवित्रपण आमी होगडायलां देखून पयलें जावन हें मिसाचें बलिदान आमी फावो ते परी भेटोवच्याक तें पवित्रपण होगडायलेल्याक देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया काळजांत हांव दुग्धन सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारी सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्स्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ
तुका वाकरता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्या पोस्ताय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या सरपदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजेक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे परजेक तूं पवित्र करताय. युगायुगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी शुभमपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेर तुवें आजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आयच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दमदुताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एका सुवातेचेर सांगाता मेळून आसले. तेदवां एकसाणें कठीण जड वारें आयल्या बरी मोळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ल्या त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. तो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाजा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमांत आयिल्ले थंय आसले. तो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेलें हर एकल्याक आपापल्या भासांनी आयकताले देखून लोक सकट थटक जालो. ते शर्मेले आनी विजबीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिल्या गा न्हय वे? तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आपले आपले माय भशेन आयकतात तें कितें? आमी हांगा आसांव प्रांतियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोटेमियांतले, जुदेवांतले आनी कपादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी फिलिफोरियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरीन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा तावन थंय आयिल्ले, जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ल्या क्षेत्रांतले, अबिस्तानांतले सयत. तरी देवाचें विचित्र कर्त्यां विशयान ते सांगतात ते आमचे माय भशेन आमी आयकतां.
देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार धड तुझ्या आज्ञाक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तो नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं वर्तो, कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रचनांनी भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसनांगा भरता. तूं प्राण मात्र खा ती मरून परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करता. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा ससनाच्या ससना. आपल्या कृत्यांनी साव ताका आण. मोची चिंतना ताका मानवो. वय सर्वेस्परा थंय आसा म्हजो संतोष. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. सांत पावलान कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगोंकी सकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकूच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या स्तरांची आसा, पूण एकूच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां की वेगवेगळ्या तराची आसात, पूण सोमेस्त थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तच्या आदया पासत म्हूण दिल्यान. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकूच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकूच आत्म्या थंय पवित्र स्थान घेतलां. आनी एकूच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. पवित्र आत्म्या येथे भो आनी फांकय सर्गिता. उस्वाडाचे तोचे के ये तो बापा दो
येतो दाता देण्याच्या येतो देव्या काळजाच्या बसवणारा बोपर्या आत्म्यातून लोपतो सया स्वाधिकर्या विषेवा विषेवतो वा उरतेल्या सळी ओतां सुकतेल्या बसवण करी रडतेल्या येवो स्वाडा सरसंप बर्हे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्याचे नामोन शांत काळ इल्ले वाईटाक पडनातले नातल्यार तुजो ते आता तो सकळ मेळले बेसय सकळ सुकले तांबय सकळ घायले बागय सकळ घर सारले शेत सकळ तण सारले वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या बावत्या तुझे आशेन पातेल्या पोवी तुझी सातेने लाभय गुणाचे पोल लाभय आमकां बरें मोल पावय सुका सस्नाच्या आमेन. Alleluia, 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 Alleluia. पवित्र आत्म्या तूं देव ये आणि तुझ्या वचन आमची काळजां तूं पेट. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकतात तें उतार म्हजें न्हय बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें वकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समियान जेजू क्रिस्त थंय बोमोगाळ भावानो आनी भयणीनो,
आमी गायलें धाड तुज्या स्पिरिताक सर्वेस्परा आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. खरेपणी भाव भयणीनो, आज पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा ह्या संवसाराचें रूप नवें करच्याक. कित्याक ह्या संवसाराक एक नवें रूप दिवची गरज आसा. एका सांतेंत एक व्यापारी बेलून विकतालो, फुग्गे विकतालो. सामान्याचे फुग्गे न्ही ते, ऊन वारें घालून त्या फुग्यांनी वयर वयचेत आसले ते. त्या फुग्यांक वारें भरल्यार आनी सण सोडल्यार ते वयर आकाशाक उबोवन वतात. व्यापारी त्या वारें भरून त्या फुग्यांक एक सूत बांदून तांकां बांदून दवरलें आनी एका फुग्याक वारें घालतालो. ह्या सुतान बांदिल्ले फुग्गे तवळ तवळ एक एक सूत सुटोवन वयर वताले. पूण ताची परवा ताका नासली, कित्याक म्हळ्यार मस्त फुग्गे आसले. वो हाच्या कामांत ताच्या वावरांत व्यस्त आसलो. हें पळोवन त्या सांतेंत पाशार जावचे एक धाकटुलें बेबी ताका बारी अजाप जालें. हे कशे फुग्गे वयर वतात? त्या फुग्यां पैकी सक्कड रंगाचे फुग्गे आसले, धवे आसले, तांबडे आसले, हळडुवे आसले, पाचवे आसले, काळे फुग्गेय आसले. ह्या भुरग्यान पळयलें, पयलें एक धवो फुग्गो सूत सुटलें आनी वयर गेलो. उपरांत एक हळडुवो फुग्गो सूत सुटलें आनी वयर गेलो. आनी उपरांत एक काळो आसलोय, तितलो आकर्शक न्ही, ताचेंय सूत सुटलें, तोय वयर गेलो. ह्या भुरग्याक वो फुग्याकार पळोवन तासलो, बेबी कितें पळयताय तूं? ते म्हणाले, हे सक्कड कलराचे फुग्गे वयर वेतात गे, धवे वेतात, तांबडे वेतात, हळडुवे वेतात, काळेय वेतात गे. त्या दाळा तो फुग्याकार म्हणालो, भुरग्या, हे फुग्गे वयर वयचे ते खंयच्या बणाचे म्हणल्या खातीर न्ही, तांबडो, हळडुवो, धवो या काळो म्हणले खातीर न्ही, ताचे भितर कितें भरलां त्या खातीर वयर वेतात ते. भाव भयणीनो, आमचे भितर कितें आसा तें आमकां वयर उबारता. आमचे भितर कोण आसा तें आमकां जिणयेंत, आत्मीक जिणयेंत तशें लौकीक जिणयेंत आमकां वयर उबारता. आमचे भितर कोण आसा? उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत आमकां स्पश्ट सांगलां, देवान मातयेचो केल्ल्या मनशाक आपलो स्वास फुंकलो. मनशा भितर, ह्या मातये भितर स्वास फुंकलो आनी तो जिवंत मनीस जालो. मगळ भाव भयणीनो, हांव आनी तूं आनी आमी सगळीं आज जिवंत आसा, जेव कोण आमचे भितर आसा ताचे द्वारे, आनी आमी वळखत हांव ताका, तो जावन आसा पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो, जेजूचो आत्मो, पवित्र आत्मो. आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान भरल्या जाल्यार आमी परत आनी परत ताका आपयता, हे पवित्र आत्म्या, परत्यान देवून ये आमच्या संवसाराक आनी आमच्या संवसाराचें रूप नवें कर. म्हळ्यार हो संवसार आनी आमी आमचें रूप इल्लेशें विकारलां, आमचें रूप इल्लेशें वायट जालां. देवान रचल्ल्या रुपार आमी ना, तें रूप आमी होगडायलां. तें परत्यान सारकें करचे खातीर, परत्यान तो पुरतो जीव आमकां दिवचे खातीर पवित्र आत्म्याक आमी आपयता. भाव भयणीनो, ह्या पेंतेकोस्ताचें फेस्त परब आमी आचरण करतना आमचे भितर परत तोच पवित्र आत्मो, तोच देवाचो जीव, तोच जेजू क्रिस्ताचो आत्मो परत्यान बरोवन दी, आमकां जिवाळ करून दी म्हणून आमी मागया.
आनी तो आमचे भितर आसा तें व्हडपण, तो गौरव आमी बगया. आमचे पैकी कोणी तांबडो, निळसो, हळदुवो या काळो कंडेम केल्लो कोणी ना. हर एकल्याच्या भितर पवित्रत्व आसा. हर एकल्याक तितलेंच मोल आसा जितलें हेरांक आसा. जावं तो दुबळो या ग्रेस्त, या पयशेवालो या आनी कोण, या शिकपी या अशिकपी, भुरगो या व्हड, हर एकल्या भितर पवित्रत्व, हर एकल्या थंय पवित्रत्व राज करता. आमच्या सगळ्यांचें मोल इतलेंच जावन आसा. देवान आमकां कितलें दिलां तितलें संवसाराच्यो वस्तू आमकां चड आनी उणें करूंक शकनात. भाव भयणीनो, पेंतेकोस्ता दिसाचे एक गडीत आमी उडासा काडया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें 50व्या दिसा जेजू सर्गार सोडून गेल्या उपरांत 10व्या दिसा या तो जिवंत जाल्या उपरांत 50व्या दिसा जुदेवांचें बेळ्याचें फेस्त आसलें, हार्वेस्ट फेस्टिवल, आनी तो दीस जावन आसलो पेंतेकोस्त. एका घरांत 12 जाणां सांगाता मेळिल्लीं. सगळ्या संवसाराचो लोक न्ही, सगळ्या जेरुसलेमाचो लोक न्ही. कोण जेजूक पातयेता, कोण जेजूच्या जिवनपणाचेर आपणाच्या जिविताची बुन्याद घाला, ती औंकार मरिये सांगाता. थोडे दादले, थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे आपोस्तल सांगाता मेळिल्ले. आनी थंयसर पवित्रत्व उज्याच्या जिबेर उपार तांचेर देंवन आयलो म्हूण आमी आज आयकलें. आयचे वाचप आमी स्पश्ट तरान आयकल्यार त्या वेळार थंयसर पेंतेकोस्ताची परब म्हळ्यार पवित्रत्म्याची परब न्ही, जुदेवांची बेळ्याची परब. म्हळ्यार जुदेव सगळ्या संवसारार आसले थंयसर जेरुसलेमांत आयिल्ले परबे खातीर. त्या घरा भायर 12 लोक आसलो. तो जेजूक वळखोंक की वळखना, पातयोंक की पातयेना. पूण त्या दीस कितें जालें, ह्या इतल्या जाणांचेर पवित्रत्व देंवन आयलो जी कोण सांगाता मेळिल्लीं आनी मागणें करतालीं. कित्याक जेजून पयलेंत सांगलें, म्हजो आत्मो तुमचेर धाडटलो, मजतदार तुमचेर धाडटलो. आनी तो आयलो. त्या वेळार आसलो लोक सगळ्या संवसाराचो. आयच्या वाचपांत तुमी आयकलें कितल्या गांवांची नांवां. सगळ्या संवसाराचो लोक आसलो थंयसर. आनी हे पवित्रत्व देंवन आयलो. ते हर एकले वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागले. वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागले हें आमकां स्पश्ट जाता ह्या वाचपा उपरांतलें वाचप खंयचें म्हळ्यार पेद्रू तांचे लागीं उलयता लोकां लागीं. पेद्रूचेर आनी आपोस्तलांचेर पवित्रत्व देवला. तो हजारो लोक जमला तांकां उद्देशून उलयता. आनी पेद्रून आरामायीक ह्या हिब्रू भाशेन उलयल्लें तांकां सगळ्यांक समजता. भाव भयणीनो, पवित्रत्व देंवन आयलो आनी तांकां हर एकल्याक एकामेकाची भास समजोवंक ताणें सकत दिली. एक घडी आमी फाटीं ह्या पोरन्या तेस्तामेंताक उत्पत्ती ग्रंथांत 11वो अध्याय आसा. बाबेलाचो बुरूज. लोकांन एक बुरूज बांदलें व्हड 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 आकाशाक तेंकता पर्यंत आमी बांदया, सर्ग आमकां लागीं जातलो. व्हड आशेन तांणी एक बुरूज बांदलें. आनी बांदून वेतना पवित्र पुस्तकान सांगलां देवान दिश्ट घाली. आनी तो म्हणालो हें सारकें ना. मनीस आपल्याच सक्तीचेर हुंदवून आसा आनी हें सर्व कर्ण आपुणूच देव म्हणून लेखूंक प्रयत्न करता. त्या देखून हें तांचें प्रोजेक्ट थंयसरच रावयलें. कशें रावयलें देवान? थंय काम करतल्या सगळ्यांची भास ताणें घुसपडायली. भास घुसपडायली म्हळ्यार कितें? इंजिनियरान सांगलें कॉन्ट्रॅक्टराक समजना, कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें मेस्तांक समजना, मेस्तांक सांगलें कामागारांक समजना. तर खंयचेंय काम कशें करचें हें काम मात्ती पडोवन दी म्हण सीदा तांची वाट धरून चल्ली. भाव भयणीनो, सर्गाक तेंकूंक आनी बुरूज बांदतना देवान तांची भास घुसपडायिल्ली. पोरन्या सोल्ल्यांत हें वाचप आसा.
ते परन्या सोल्ल्याचें बाबेल म्हळ्यार एका लेकार परनो पेंतेकोस्तो थंयसर भास घुसपड आयिल्ली ह्या पयलो पेंतेकोस्तो दुसऱ्या पेंतेकोस्तांत नीज ह्या पेंतेकोस्त पवित्रत्म देवून आयिल्ल्या वेळार तांची भास सकड एकठांय केली एक भास केली एकल्यान उलयल्लें सकटांक समजोवंक जालें खंयच्या भाशेन उलयताय हर एका भाशेच्या लोकांक समजता थंयसर सकटांच्यो भासो कन्फ्यूज जाल्यो एकल्याकी समजना हांगासर सकटांक समजता भाव भयणीनो हांचो व्यत्यास पळया पवित्रत्मेच्या येण्यान कितें सर हांगासर जालें हर एकलो एकामेकाची भास वळखून घेवंक समजून घेवंक शकलो आज पवित्र आत्मा आमकां वट्ट करता सांगाता हाडटा एकठांय करता आमकां फासलोवन वयचे बरी पळयना तो फासलोवन वयचे पेंतेकोस्तानूय आमकां सांगाता हाडचें आमी खंयच्याय रितीचे खंयच्याय एका संस्कृतीचे खंयच्याय एका गांवचे खंयच्याय कुटुंबाचे फिरगजीचे दियेसजीचे भाशेचे जावं आमी सर्व एक पवित्रत्मो आमकां सांगाता हाडटा आयच्या दिसा भाव भयणीनो हें बहुवर्तें देणें पवित्रत्म्याचें ह्या पवित्रत्म्याच्या देण्याक आमी क्रिस्तांवांक मात्र सीमीत करना सगळ्या संवसाराच्या लोकांक सीमीत करता आज हो सगळो संवसार एक जावची गरज आसा तुजो धर्म तुजी समर्थ जात कात कितेंय आसो मनशापण म्हणल्या एका एकवटा सांगाता येवची गरज आसा पवित्रत्म तें करूंक शकता आमी कितले उक्ते आसा ताचेर होंदोन ते वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागले म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता वेगवेगळ्यो भासो खंयच्यो त्यो आमी सबार रितीन व्याख्यान करता पवित्रत्म्याच्यो भासो कॅरिझमॅटीक आमच्या जमातेंत वेगवेगळ्या भासांनी उलोवचें पूण ताका आनी एक भोव स्पश्ट मनशापणाचो अर्थ आसा मोगाळ भाव भयणीनो ते हर एका भाशेनी उलोवंक लागले तांकां पेल्यान उलयिल्लें बरें समजलें थोड्यो भासो आसात मनशापणाच्यो भासो हांव आसलो जाल्यार तुमकां सगळ्यां कितें भास समजता हांव संतोशान आसा आमी दुखां गळयलीं जाल्यार तुमकां सगळ्यांक ही भास कळटा हांव दुखीन आसा हांव बेजारायेन म्हजें तोंड पळयतना तुमकां कळटा ओ बेजारायेन आसा कोणी बुकेन वळवळटा जाल्यार ताका पळयतना कळटा ओ बुकेन वळवळटा कोणी एकसुरपणान कश्टाता जाल्यार तुका पळयतना कळटा तो एकसुरपणान कश्टाता भाव भयणीनो उतरांनी सांगोंक जायनातल्यो भासो ह्या उतरांक गरज नातल्यो भासो आसात भाव भयणीनो पवित्रत्मा ह्यो भासो आमकां शिकयता आनी खंडीत जावन ह्यो भासो आमकां हर एकल्याक समजतात आमी थोडी समजनातले बरी नटन करता पूण हर एकल्याक समजोवच्यो भासो ह्यो जावन आसात पवित्रत्मा आमकां हर एकल्या थंय ह्यो भासो समजोवंक आज प्रेरण दिता आज आपोवणें दिता ह्यो मनशापणाच्यो भासो समजया हाका सगळ्याक वट्टू घालून आमी मनशापण म्हणटा ह्युमॅनिटी म्हणटा जरी तरी ह्या ह्युमॅनिटीची मनशापणाची भास आमकां समजना जाल्यार दुसरी संवसाराची खंयचीय भास आमकां समजोवची ना मोगाळ भाव भयणीनो आज पवित्रत्मा आमकां मनशापणाक फाटीं आपयता पयले मनीस जावया उपरांत कितेंय जावया हें आमचें शिकाप हें आमचें लिसांव हें आमी आयकून आयल्या तर मोगाळ भाव भयणीनो आयचे दिसा खरेपणी पवित्रत्मा आमचे थंय येता जेजून सांगलां आमी येवन तुमचे थंय वस्ती करता पूण वस्ती करूंक पयलीं आमच्या काळजाचें दार उक्तें करची गरज आसा आमी कितल्या मट्टाक ताका स्वागत करून येवकार मागता तितल्या मट्टाक पवित्रत्मा आमचे थंय येता आमच्या पवित्र स्नानान तो आयला सक्रामेंता वेळार तो येता क्रिस्माच्या सक्रामेंता वेळार तो आयला वेगवेगळ्या वेळार येता दिसपडतें हर एका घडये तो आमचे थंय येता कितें बरेंपण आमी चिंता कितें बरेंपण आमी करता पवित्रत्म्याचें प्रेरण जावन आसा तर हें प्रेरण चडोवन दी आनी वाडोवन दी आमच्या सर्वांतय मात्र न्ही आमच्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांतय भायर आमी आयकता इतल्योश्यो वायट खबऱ्यो मनशान लगाड काडच्यो ह्या हिंसा ह्या झुजू ह्या मारफार ह्या द्वेश
हे सर्व पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आमी विसरून आमी करता तर सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देवन येवं दी ताका उक्त्या मनान उक्त्या काळजान स्वागत करूंक तसो जेजूचो आत्मो आमकां प्रेरण दिवं दी म्हणून आमी विशेश तरान ह्या दिसांनी मागया आनी आयच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्पदुदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी सांबाळलो आमकां मरयेंत जल्मालो ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो अंतकान केपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवन दिसलो सगळा सोडलो सर्पदुदारा बापाच्या उजवाड बसलो मेल्यांची उजळती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक गोंयसले भक्तांचो एकठांय पातक्याचें मोक्षाणें कुडीचें जिवनपण सस्तेचें जिवीत. आमेन. पयली भास देवान आमकां दिल्ली मनशापणाची मोगाची भास. ही मोगाची भास संवसारांत उसारून सांगच्याक आनी ह्या भासेंतच जियोन आमची क्रिस्ती जिणी बऱ्या तरान जियोवच्याक जाय आसली सरमजत सर्वेस्परा देवातावन आमी मागून घेवया. बापा आमच्या पाप सभ्या आनी पवित्र सभेच्या चर गवल्याक पवित्र सभेत हर एक दिसा सवे नवे पेंतेकोस्त रुता करूं उर्बेन बोर चर बोवत्याक आपलो बोवत पाळोवक आनी तो परगट सदांच सुटसीत दवर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आपल्या ताब्यान आसच्या लोकांची जिवीत सहजतेकायेन चलोवन व्हरत्याक सर देशाच्या फुडाऱ्याक आनी हेर मुखेल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या साथ देण्यांनी बर. राग द्वेश मत्सर झगडी स्वार्थ आनी दुडवाचो तशें पोद्येचो आंगालाप असल्या मनशा साहेबाचो अस्कतकाय तांचे तावन पयस दवर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आपले नवे वरस वर्ते उर्बेन सुरू करूंक कुमो कर. तांकां ह्या वर्साचे शिकाप बरें करून शिकोवंक तांची मोत उजोडाय. तांणी आनी तशेंच सर आमच्या युवजनांनी आपणाक बरो फुडार बांदून हाडचे दिशेन येसुचे मेटा काडूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वर्सा शेतकाराक आनी सगळे प्रकृती भरपूर पावस आनी बरो हवो पावो कर. शेतकाराचे मेहनतीन आनी प्रयत्नाक तुज्या उदारपणान आशिर्वाद दी. तांच्या वावराक उदंड प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एंकारिस्ताच्या मेजा बावरी हे कुटुंब तशें जमलेल्या आम्हा सर्वांक पवित्र आत्म्यान माग. पवित्र स्नानांत आमकां लाभलेल्या आपोवणे प्रमाणे नवो संवसार रुपीत करच्या वावरांत आमी सर्वांनी सांगता वावर करचे बरें म्हूण आसा कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक जावन आमी मागया. ह्या कवेताक नवे वडील नवे सांदे जावन आयल्यात. आमच्या नव्या वडील बापाक सांगात हांगासर नव्या हर एका हुद्द्याचेर नवे याजक जावन आयिल्ल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागया. तांचे हे वावर तांणी सुफळपणी करच्याक पवित्र आत्मो हर एक रितीन तांकां आशिर्वादीत करून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या दयाळ बापा आमच्या जिणये पयणार सांगाती जावच्याक पवित्र आत्मो तुवें आमकां बसयलोय. त्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन सदांच आमी मनशापणी सांबाळूंक आनी ती मनशापणाची मोगाची भास उखलून ह्या संवसारांत तुजे खरें साक्षी जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता. त्याच तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. Undukuvanso hagnailya svikar कर बापा वाइंदातांसो hagnailya svikar कर बापा
आमकां सास पेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची ओत आमचेर कुरपेशीव दैवीक तेणे सर्गीची स्वीकार कर काणीक मोगाची ओत आमचेर कुरपेशीव दैवीक तेणे सर्गीची सर्वेस्पोरा आमचे आस अर्पिता जीव समर्पिता माया मोगाची येवचन ओदर तो मागता त्यागान मोगान जियेवचन दिकुर पे बेसा हर एक दीस परगटचन दैवीक तुझे निसा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्रत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या याजनाचो घोट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतून फावो ते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलें तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गोड संपूर्णयेक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक तुज्या खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मोन आयली आनी देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुकाच
सगी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावर तसो गुट परगटुया सोम्याचेसू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्याचेसू आमी बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुराक पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पोवे सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल सोयडान आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत आंतोन सांत पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदरान दिल्ली आज्ञा मनान धरून पवित्रत्म्यान दिल्ले सक्तेन बरोवन त्याचं धन्य देवाक आब्बा बापा म्हणून उनो करया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार सता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटान दिवं आमकां निबर.
सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कितें सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन पुनर्जीवन क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माया मोगसो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभले आमी सर्व सुभागी भाग म्हाका फोना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी Bapan kondo dilo Jesus solbondarangso modlolo ondo salo ya songsara paso pan kondo dilo Jesus solbondaramso modlolo ondo salo Uno kavya Krista raga sevo Noe chivi sorya Mogan svikar karya Tachi ajna palya आमका सामी मोडो जेसू पोरी साम्या नव्या संसारा पासो बापान ओंडो दिलो जेसू सोडबोंदारामसो Lolo undo salo Doha sonsara
सोलो उंडो सालो प्रार्थुया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोसण्या वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचे रास चलोव आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणयेंत वाडोव. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सगळे आमी बश्य मोगाचे नांव होगळाप जावं जेजू क्रिस्तां आतां आनी सदां सर्वदां. बोवा परबाय तरान आयची रेती असो दीस पेंतेकोस्ताची रेतीर आमी संभ्रमली. 2 घंटेच्या आराधनांत जायते आमी मागलें. मिसाच्या बलिदानांत देवाच्या विश्वार आशिर्वादांत तो आमचे वतून आसा. तर आयच्या दिसा तुमी हांगा आयिल्ल्याक तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी प्रत्येक तरेन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मानदीक बाब डेरीक, मानदीक बाब चेतन आनी मानदीक बाब रॉकी हांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोवेंताक नवे वडील जावन आयिल्ले जावन आसा ते मानदीक बाब रॉकी डिकुन्ना. ते मैसुरांत फिलॉसॉफी रेक्टर जावन आसले. 6 वर्सां ते आसून आतां आमच्या कोवेंताक ते आमचे वडील जावन आसात. देवान मसी आनी 6 देवासांवां तांणी अपुरबायतरान सोलोन व्हरोंक तांची जायती योजना आसात. त्याच प्रमाणे ह्या कोवेंतांत रावन जायती सेवा तुमकां दिवच्याक आमी आशेन आसा. आज आमच्या सांगात ते आसात. आमकां व्हरते खुशी आनी संतोश तुमच्या सर्वांच्या नांवी आनी डिवायन मसी कोर कमिटी सानेच्या नांवी हांव आमच्या वडिलाक व्हरतो स्वागत मागता. पुलासो तुरो दिवन तांकां तुमच्या द्वारे आमच्या कोवेंताक स्वागत करता. बाप चेतन तांकांय व्हरतो स्वागत आनी तशेंच बाप डेरीक तांकांय आमी स्वागत करचें म्हणना. ते आमचे ते जावन आसा जाल्यार तुमच्या नांवी तांकांय व्हरतो स्वागत हांव मागता. मोगेचे न्हू फाल्यां धांवन सेनान तुमचे 9 आराम जातलें. आमच्या सकाळीच्या 6:30 वरांच्या मिसांत कोंकणींत आनी सांजेच्या 16 मिसार इंग्लिशांत संत आंतोनचे 9 आसतलें. साम आंतोनीची दाबाजीक परब म्हयन्याच्या 14 तारखेर म्हळ्यार तो मंगळार येता. उरल्या कडेन 13 तारखे आसा. आमी मंगळार हांगा सेंट आंतोनचे 9 करचें आसा. त्या करून ते आमी मंगळारा ती परब धरतले हांव आनी तुमकां येवंकी सुलाभ जाता कित्याक हेरा कडेन वचोन 14 तारखे हांगा 9 त्या पेस्ताच्या मिसाक तुमकां येवंक अवकाश आसा. हे पेस्ताचें मीस जुनाच्या 14 तारखेर 6 वरार आमी दवरले जावन आसा. तुमकां सर्वांकी आतांच आमी वत्तायचें आपोवणें दिता ह्या 9 दिसाक आनी प्रत्येक तरान संभ्रमीक पेस्ताच्या दिसा. ह्या वर्सा आमकां वर्ते तरान हें पेस्त करूंक एक रिजन आसा. कित्याक की म्हळ्यार आमची सेंट आंतोनची वर्ते श्रायन तें आमच्या हातीन नातिल्लें जाल्यार तें वर्ते तरान उरोवन आज त्या वर्त्या देवास्पणाक पावस जाला. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय आनी देवाचो उपकार वाडोवंक जाय. ह्या खातीर परब आमी वर्त्या दाबाजान आचरण करतले. तुमी सर्वांनी ह्या परबेक येवन अपुरबाय तरान संत आंतोनच्या विनावणेन जायती अजापां तुमच्या कुटुंबांत जावच्याक आमी तुमकां व्हरतें आपोवणें दिता. आमी कापुजीन फ्राद सर तुमकां बरें मागता. म्हाका न्हू आज म्हाका हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो केल्ल्याक वडील बाब मनादीक दोतोर रॉकी डिकुन्ना तशेंच हांगाचे विकार जावन आसचे फादर चेतन लोबो तशेंच हांगाचे डिरेक्टर बाप रिचर्ड तांचो हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूंक म्हणटा. दैवीक काकोळत म्हाका खंडीत जावन लागशिल्ली कित्याक म्हळ्यार हांगासर वर्द जाल्ल्या उपरांत पयले फावटी हांव हांगाच आसलो आनी हांगासर हांवें तुमच्या सांगाता दैवीक काकळतेची बेसांवां जोडल्यांत आनी म्हाका
संतान कॉन्वेंत केदाळे काळजाक लागशिलें ते देखून तुमचे कडेन उपकार मागता तुमी ह्या कांवंताचे फ्रादी संगाता मेळोवन दैवीक काकुळतीची मजत आनीकय चड लोकांक पावच्या तशें तुमची मजत आमच्या फ्रादींक सदांच दिवची तुमच्या पासत आनी समजता पासत हांव सदांच मागतां तुमी जाणात हांव गल्फांत आसा थंयसर वावर ह्या दिसांनी कश्टांचे जावन सासा दीस वेता आमच्या पासत मागा थंय आसल्या लोकां पासत मागा आनी आमी आमचो वावर फुडें बऱ्या रितीन करच्या खरें याजकपणी जावन जियोवच्याक तुमच्या मागण्या भरपूर सहकार हांव मागतां सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे अत्याये तुझ्या मंदिरात अत्याये मोज्या जिविता अत्याये हांव आशेता अत्याये हांव रागोन आसा अत्याये तुझ्या मंदिरात अत्याये मोज्या जिविता अत्याये हांव आशेता अत्याये हांव रागोन आसा तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे जेसू देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे अत्याये तुझ्या मंदिरात अत्याये मोज्या जिविता अत्याये हांव आशेता अत्याये हांव रागोन आसा अत्याये तुझ्या मंदिरात अत्याये मोज्या जिविता अत्याये हांव आशेता अत्याये हांव रागोन आसा ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या आमचे दयेन ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या आमचे ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या
puta sowe ongwar mori आशीर्वाद दे आमका भगवान कसं करूया देवांका आमच्या देवा आमच्या दिसपणात नाही बापाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे